मडगांव होली स्पिरिट फेस्ताच्या सोपो कलेक्शनांतल्यान 17.5 लाख रुपया परस्पर आपल्या खात्यात जमा करून लंपास जाल्ल्या लिपीक योगेश शेटकार हाचेर मडगांव नगरपालिकेन अंतर्गत चौकशी सुरू केल्या। ह्या चौकशी उपरांत फुडले पावल उबारतले अशी माहिती मडगांव नगरपालिकेचे मुख्य अधिकारी गौरीश शंकवाळकरान दिली। ताणे 3 लाख रुपये त्यांना हाडून भरले न्ही, ते 14,96,000 रुपया उरले। जाल्यार सध्या आमी ताजेर इन्क्वायरी सुरू केल्या। ताका आमी जो आमचो स्टाफ आशिल्लो ताका ताजेर आमी आमची जी इन्क्वायरी आसा पळय एज पर कंडक्ट रुल्स ती स्टार्ट केल्ली आसा आनी आतां पळोवया तो हे करता जाल्यार अजून रिकवरी जावना। अंडर सस्पेन्शन आसा। अंडर सस्पेन्शन आसा। सोपो कलेक्शनाच्या घोटाळ्यात जायत्या जाणांचो हात आसूं येता म्हणून पालिका ही कारवाय करपाक भियेता। एका म्हयन्या आदींच ह्या प्रकाराची चौकशी करपा खातीर नगरपालिका प्रशासन संचालनालय आणि मुखेलमंत्र्याक ह्या प्रकाराची चौकशी करपाक पत्र बरयल्ल्याचे सावयोन सांगले। ह्या घोटाळ्यात 17.5 परस मायज पयशांचो घोळ आशिल्ल्याचोय दावो आदलो नगराध्यक्ष आणि शॅडो काउन्सिलाचे निमंत्रक सावयो कुतिनोन केला। एक बारीक कलेक्शन करपाक शकता। आजपासून 17.5 लाखाचे खबर येता, पण आमच्या कोंतान 20 लाखाचे सुमार वयर आसा। कित्या खातीर कित्याक जे एक्चुअल सेल दाखयला आमी स्टॉल्सांचे अलॉटमेंट दाखयला तांचे हेजेर दॅट इज लेस। कितलेशे जाणां स्टॉल अलॉट केला पूण रिसीट दिवना, इतली आमकां खात्री आसा। सपोज तो मेळना लुकआउट नोटीस घालपाक जाय, धाडा सगळ्या पुलीस स्टेशनात हे सर्क्युलेशन करा की हो मनीस हे आहा म्हण। सो हिंग वयतले दाखोवन दिता की हांकां हे हॉटेलाक कशे भाशेन भितर हाडपा नाका। आनी दुसरें आमकां हें दिसता की गोडे हे भितात जायते जाण आसतले इनवॉल्व, ते भिता की आपल्याकूय बोट दाखयत म्हणून। 26 जून 3 लेटर केल्या, एक चीफ मिनिस्टराक केल्या, एक चीफ सेक्रेटरी हू इज ऑल्सो द चीफ विजिलन्स सेक्रेटरी, आनी एक DMA केल्ली आहा। आनी डिमांड केल्लो आहा आमी की हे आमकां रिकवरी जाय म्हणून आनी हाजेर एक्शन जाय। एक ना एक दीस हे कारभार चलता ते प्रमाणे मारगांव म्युनिसिपल काउन्सिल बँकरप्ट जावपाची आसा। ऑलरेडी कितलेशे त्रास पडटा सॅलरी फारीक करपाक, आनी ज्या दिसाक मारगांव म्युनिसिपल काउन्सिल बँकरप्ट जाता जाल्यार ह्या सगळ्यांनी इन्क्लुडिंग द चीफ मिनिस्टर एंड द चीफ सेक्रेटरी आपले पार्ट हे करचे पॅट करचे की आमचो हे आसा म्हण सहभाग आसा मारगांव म्युनिसिपल काउन्सिल बँकरप्ट जावपाक। हातूंत सगळें हें जालें तरीकय आतां 1 म्हयनो जालो तरीकय मडगांव म्युनिसिपल पुलिसाच्या हाताक योगेश शेटकार लागना। मडगांव पुलिसांक जेन्ना आमी विचारलें तेन्ना ते म्हणटात की योगेश शेटकार खंय एब्सकॉन्डिंग आसा। जर तो एब्सकॉन्डिंग आसा जाल्यार मडगांव पुलीस हाका लुकआउट नोटीस कित्याक काडनात हो एक प्रश्न सद्याक सगळ्या मुखार पडिल्लो आसा। आनी मडगांव पुलीस कित्याक रावल्यात हाजे पयलीं 2दा तांणी ताका नोटीस सर्व केल्ली आनी तरी आसतना योगेश शेटकार त्या पुलीस स्टेशनार आयलो ना। आनी आजून पर्यंत ह्या केसीक कित्याक कारवाय जाना हो एक प्रश्न सगळ्या मुखार पडटा। गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू मलकनीकर।